दिल्लीच्या करण कश्यपाचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो तो सन्मानाक गेल्लो हे खरें. तो कसो सोंपलो तो रिपोर्टांत स्पश्ट ना. कारण सोदूंक विसेराची केमिकल टेस्ट करची पडटली म्हूण रिपोर्टांत म्हटलां. 26 वर्सांचो कश्यप शेनवारा सन्मानाक गेल्लो उपरांत तो बेशुद्ध पडिल्लो. उपचार चलतना म्हापशा खाजगी हॉस्पिटलांत ताका काल मरण आयलें. GMC has conducted postmortem of Delhi native Karan Kashyap, but the postmortem report is inconclusive. Without giving any exact cause of death, the postmortem report says that further chemical analysis of viscera is required to ascertain the cause of death. Karan Kashyap had attended Sun 1 EDM on Saturday evening, and after that he fell unconscious and he was admitted in a private hospital at Mapsa. But on Sunday morning he died. Later his body was sent for postmortem to the GMC, and now the postmortem has been conducted. But it will take some time to ascertain his real cause of death. Mukesh Kumar for Prudent. हणजूण कायसूच्या सरपंचान सर्कस एक्सनमस ह्या इव्हेंटा आड गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हणजूण पुलीस तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्या. ह्या इव्हेंटा खातीर आयोजकांनी आदी कसलेंच परवाने घेवंक ना. हो इव्हेंट बेकायदेशीर पद्दतीन चलयता अशें कागाळींत म्हटलां. तशेंच सकाळ मेरेन चालू आशिल्ल्या म्युझिकाक लागून गांवांत शांतताय नश्ट जाल्या अशें ताणें म्हटलां. सोमारा कळंगुटे दर्यादेगेवेल्या एका शेकाक पर्यटक आनी शेक कामगारां मदीं झगडें जालें. झगड्यांत आंध्र प्रदेशाचो भोला रवी तेजा हो पर्यटक सोंपलो. कळंगूट पुलिसांनी शेक कामगारांक अटक केल्या. शेक मालकाक पुलीस सोदतात. धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हे तालुके मेळून आतां तिसरो जिल्लो अधिसूचीत करपाचो प्लॅन. येता ते मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय जाव येता म्हूण सुत्रां सांगता. सद्याच्या दक्षिण गोंया जिल्ल्यांत 3 तालुके उरतात: मुरगांव, फोंड्यां आनी साश्ट. तिसरो जिल्लो जावपाचो म्हूण फाटले कांय वर्सां मागणी जाताली. आदी फोंडें सेंट्रल जिल्लो करपाचो म्हूण प्रस्ताव. आतां मागास तालुक्यांचो जिल्लो. सिद्दीकीन जिवाक भिवन पयलो व्हिडिओ धाडलो. दुसरो व्हिडिओ पुलिसाच्या कस्टडीत आसतना शूट केलो. पुलिसांनीच व्हायरल केलो अमित पालेकराचो आरोप. सिद्दीकीक खंय 17 डिसेंबराक अटक केल्ली. पुलीस ताका घेवन भोंवताले. येतना वाटेर एका सिमेंटाच्या गोदामा कडेन खंय दुसरो व्हिडिओ शूट केलो. पालेकार हेड ऑन. पयलीं ते आरोप वर्सीस आरोप जाले, मागीर ट्विट्स वर्सीस ट्विट्स जाले, मागीर व्हिडिओ वर्सीस व्हिडिओ जाले. हे कितें चल्लां की तांचेर आरोप आमी जे करता, आमी तथ्यहीन आरोप करना. जेन्ना जो कोण आवाज काडटा ताजो आवाज खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न जाता. आवाज बंद करपाचो प्रयत्न म्हज्या बाबतींत सरकारान केलोच. सिद्दीकीच्या बाबतींत तो पयलो व्हिडिओ. नाव तुमचेर जे ते आरोप करतात तेव्हा सांगता तुमी ताची जाप दियात. असो किती इश्टागत आसा अमित पालेकराची आनी सिद्दीकीची की ताका दिसलें की अमित पालेकराक हो व्हिडिओ धाडचो. तो मनीस जर म्हजेर विश्वास ह्या गोष्टी खातीर करता की वॉट इज द ट्रूथ ही कॅन शो इट टू पीपल ऑफ गोवा, जाल्यार तातूंत चूक कितें? ती खाट खंयची, ती कस्टडी खंयची? दॅट इज नॉट इवन नोटिफायड कस्टडी. दॅट मिन्स पुलीस आर इनकॉम्पिटंट. आय वॉज अबाउट टू फ्लाय टू हाँगकाँग वेन दॅट व्हिडिओ केम आउट. वाय इट इज गॉन टू सुनील? तुमचे आनी सिद्दीकीचे हाज्या पयलीं संबंध आशिल्ले म्हूण ते आरोप करता की युअर चेंबर वॉज रिप्रेझेंटींग हिम इन हिज बेल एप्लिकेशन म्हणून. सो तातूंतल्यान मागीर ते एक बरी ती साखळी तयार जाली म्हणटात. फेक न्यूज क्रिएट करून फेक न्यूज डेसिमेट करप, पळप, तो लोकां कडेन हें कशें करप, हे खासियत भारतीय जनता पार्टीची. आरे हांव जेन्ना हाँगकाँगाक बसला जाल्यार हांव उपयर खंयच्यान जातलो रे कोर्टान? आतां सेकंड व्हिडिओ भितर आरत्याचे जाले परते. हो जो सेकंड व्हिडिओ आसा तातूंत तुमकांच गुन्यांवकारी केले. आरत्याचे परते जाले अशें लोक चिंतना. चीफ मिनिस्टर की आमी ताका 3 दीस पयलीं अरेस्ट केला, मागीर 2 दीस 3 दीस हें जालें. जर तो अंडर अरेस्ट आशिल्लो, तो SP क्रायमाच्या कस्टडीन आशिल्लो, फ्रॉम व्हिडिओ आयलो खंयच्यान? तुम्ही कितें म्हणटात? तो व्हिडिओ पुलीस आसतना शूट केला. त्या व्हिडिओन तो म्हणटा की 17 तारखेक आपूण रिलीज केल्ले व्हिडिओ म्हणून म्हाका धाडिल्ले. व्हिडिओ आशिल्ले 2 काय 3 आनी ते 15 तारीख आयिल्ले. फ्रंट कॅमेरान शूट केल्लो व्हिडिओ. इट्स नॉट अ सेल्फी. म्हाका जी म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे 17 डिसेंबराक ताका मँगलोराक अरेस्ट केलो. 17 डिसेंबराच्या मागीर ते ताका कोचीन घेवन गेल्या. 21 ऑगस्टाक तांणी ताका थंय अरेस्ट दाखयला. उडपी कडेन लागीं खंय पावता आसतना, मँगलोर खंय लागीं पावता आसतना एक सिमेंटाचो गोडावन आसा. त्या सिमेंटाच्या गोडावना कडेन व्हिडिओ काडला आनी एक न्ही 4 ते 5 व्हिडिओ काडल्या. 3 PI आशिल्ले. ते व्हिडिओ काडून तांणी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक धाडलो. त्या पुलीस कॉन्स्टेबलान ते इंटरनली सर्क्युलेट केले
इंटरनली सर्क्युलेट करून क्रायम ब्रांचाच्या एसपीक धाडलो आनी क्रायम ब्रांचाच्या एसपीन तो एका मिडिया चॅनलाक धाडलो. थंयच्यान तो म्हापशा गेलो, म्हापशेच्यान आनी एका मिडिया चॅनला कडेन आयलो आनी मागीर तो आउट जाला. कॅलेंडर इयर 2024 निरोप 2025 येवकार दिवंक न्यू इयर टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोंय तयार. वर्साचो निमणो एक दीस. नवे वर्साक येवकार दिवंक टुरिस्टांची गोंयांत घे गर्दी. दर्यादेगेर गजबज रातच्यो झगमगाट. दरेकलो सेलिब्रेशनाच्या मुडात. तांचेर हात भोवडूंक तोपयांचो सुळसुळाट. कळंगुटे पुलिसेन दर्यादेगेवेल्या 25 तोपयांक धरले. 2025 येवकार दिवंक गोंय तयार जाला. सगळे जाण सेलिब्रेशन मोडात गेल्यात. गोंयांत पर्यटकांची संख्या वाडिल्ल्यान जायते कडेन ट्रॅफिक जॅम जावपाक लागला. गोंय पुलिशेन हाची खबरदारी म्हूण वेगवेगळ्या सुवातींनी पुलीस बंदोबस्त वाडयला. DGP आलोक कुमारान हे विशीं माहिती दिली. गोवा पुलिस लगातार इस ओकेजन की तैयारी में लगी हुई थी काफ़ी दिनों से. अभी पिछले दिनों में जितने भी आयोजन हुए सब अच्छे हुए और अभी नए साल का जो ये आयोजन है उसके लिए भी गोवा पुलिस की तैयारियां चाहे लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो बहुत ही चुस्त हैं. जितने भी हाई फुटफॉल एरिया है, कोस्टल एरिया है और जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हैं उन सब जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग, लोकल पुलिस की, पुलिस कंट्रोल रूम वैन की पेट्रोलिंग, टूरिस्ट पुलिस की पेट्रोलिंग, पिंक फोर्स की पेट्रोलिंग और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की पेट्रोलिंग ये कंटिन्यूस जारी है. और इन तमाम चीज़ों की सूचना हम आप लोगों से साझा भी करते हैं. अभी आगे आने वाले 2 दिनों में भी ये पहले जैसे पिछले 5-7 दिन से जिस तरह का इंतजाम हम लोगों ने रखा हुआ है सेम लेवल का इंतजाम या इससे भी थोड़ा बढ़कर ये इंतजाम हम लोग रखेंगे ताकि सिटीजन्स और टूरिस्ट्स को न केवल सेफ़ और सिक्योर माहौल में नया साल मनाने का मौका मिले बल्कि उनके आवागमन की भी सुविधा बनी रहे. मजगती कळंगूट पुलिशेन कळंगूट दर्यावेळेर 25 तोपयांक धरले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोण टुरिस्ट आनी एका गोंयकाराच्या गाडयेक बारीकशें एक्सिडेंट. गाडी मातशी लागली तितल्यार वाद. टुरिस्ट रस्त्यार रेल करतना खंय ताची गोंयकाराच्या गाडयेक घासली. दोगांय मदीं वाजलें तितल्यार टुरिस्टान गन भायर काडलें. ताका पुलिसांनी उखलून पुलीस स्टेशनार व्हेलो. पळयत जाल्यार पेस्तूल फेक पुलीस सांगतात. आयतारा काणकोणा एक पर्यटक रस्त्यार रील शूट करतना ताची गाडी एका गोंयकाराच्या गाडयेक घासली. घडणुके उपरांत दोगांय मदीं बरोच वाद जालो. वाद वाडत गेल्ल्यान पर्यटकान आपले कडेन आशिल्ले गन भायर काडले. गन पळयना फुडें थंय जमिल्लो लोक भिलो आनी पुलिशेक आपयले. पुलिशेन थंय येवन पर्यटकाक पुलीस स्टेशनार व्हेले. मात थंय पावल्या उपरांत पर्यटका कडेन आशिल्ले गन फटीचे म्हूण पुलिशेन सांगले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. माली जेटीवेल्या नुस्तेकारांचो प्रश्न सोडोवंक सरकाराच्यो येवजण जेटीचो विस्तार करता म्हूण नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हर्णकार उलयलो. पेनादी फ्रांसा वटेन खंय फ्लोटींग जेटी बांदता. DPR करून केंद्राक धाडला म्हणून मंत्री सांगता. सगळ्या नुस्तेमारांच्यो बोटी एकाच वेळार जेटीर येतात ताका लागून जागो पावना मंत्री सांगता. ही जेटीची जेटी आमी कोणाक तरी काम दिवंक ही जेटी तेणेन काम सोडलां ती तांकां रिपेर करून दिवंक जाय मागीर ती वाडोवपाचें. दुसरी तेंची फ्लोटींग जेटी मागली तेंच्यांनी ती फ्लोटींग जेटी आमी ऑलरेडी DPR करून दिल्लीक धाडला. तो 5 सांगितलो की हेज्या वयल्या सायडीक म्हणजे इश्टा सायडीक फ्लोटींग जेटी बांदतले आनी ही जी आहा तिजें एक्सपान्शन ती आमी केन्ना पर्यंत जातली फ्लोटींग जेटी. आमी फ्लोटींग जेटीचो DPR ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडला प्रायम मिनिस्टर संपदा योजनेन. तो रोखडो येतलो. फ्लोटींग जेटी खंयची सायडीक वयले सायडीक म्हणजे पेडणें फ्रांस सायडीक त्या वाटेन त्या वाटेन. आनी ही ऑलरेडी एक्सटेंशन आसली ती अबंडन केला कॉन्ट्रॅक्टरान. सो ती GSIDCच्या अंडर काम करताली तेवूय आतां कंप्लीट करून परत तेजो फुडलो एक्सपान्शन करता. एक्झॅक्ट खंय लोकेशन आसतलें ते हे आयडेंटिफाय जेटी आहा तेकाच तेंपता सेपरेट कांय ना. मागीर कितें आसता फ्लोटींग जेटीचो फ्लोटींग जेटीचो हांवें लक्षांत ना पूण केला ऑलरेडी धाडला अंदाज आसता. सो हे ओन्ली फ्लोटींग कितले करोड 15%. सो ही फक्त जेटी फिशरीजाक आसता नाही फिशरीज कितें जाता न्हू तेंचो टायम एकूच जाता सगळ्यांचो येवप सगळे एका फारशी आहे मागीर तांकां मॅन पावर चड जाता. सो तेंच्यांनी हाडून सगळे सबंद लायनीक दवरले मागीर थंयचे कडेन भायर काडटा रावप आनी वचप कमी पडटा.
आसा ती कमी केस कमी कमी पडटा फेस म्हणजे कशें आतां एट ए टायम येतात म्हणजे 3 ते 5 हेच्याच मदीं येता मागीर खाली करपाक 1-2 वरां लागतात तांकां मागीर एकामेकाक आडायतात तशें सद्या हाडून कॅपॅसिटी कितें पेटीची कितले भेटी जाता? पयलीं खूब आसल्यो आतां ते आमच्यो कमी जाल्यो बोटी कॅपॅसिटी अशी ना जेटी आहा तशी 1-2-300 मीटर आहा तितून भागयना तेंचे काणकोण राजबागात आशिल्ल्या एका 5 स्टार हॉटेलान गेट घालून पारंपारीक वाड बंद केल्ल्यान थळावे फुर्योज 8 घरांची ही वाड शिगमो धालामांडार वचपाक हीच वाट वापरतात. निसण वापरून थळाव्यांक वणत हुपची पडटा. सुमार 250 लोकांनी हॉटेलाच्या GMक वचून जाप विचारली. इश्यू घेवन थळावे उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे पावले. काणकोण पुलीस सध्या कारवाय करता. कायदो मोडटल्यांची अटक करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आमी आज आसात राजबाग काणकोण हांगा एक 5 स्टार हॉटेल आसा त्याची शेजराक हें पळय घर आसा हांगा 8 घरां आसा आनी ही पारंपारीक वाट आसा. ह्या वाटेची भितर गेल्यार हांगा गरवय आसा आनी तेंची 3 जे शिगम्याक शास्त्र जाता वेगळी धालामाण आसा आनी खूब हांगा पारंपारीक जी वर्सान शास्त्र जाता. काल हॉटेल बांदल्या जवळ जवळ 24 वर्सां जालीं तेन्ना ही वाट तांकां दिल्ली आनी हो फ्री एक्सेस दवरलेलो पूण काल हॉटेलान ही वाट हांगा बंद केली आनी हांगा वेल्डिंग करून लॉक केलें ह्या वाटेक. सर हे हिंगा आतां 4 गांवचे पाटणे कोळम मणगण पाणेपण आनी किनलेवाग त्या गांवचे हिंगाचे मेन शिगमा मांड हिंगा आसा. तेजे नंतर आमगे थिंगा गरवय थिंगा आसा. पारंपारीक आमगे कितली सण जाता पळय ते 4 गांवचे ते थिंगा जाता. तेजे नंतर आमगे दिवज थिंगा पेट्टा दिवजा जात्रा जावं अवतारपूर तरण जाय थिंगा आनी आमगे ट्रेडिशनल न्हू पयलींसान ही वाट ह्या गांवान आतां हे गांव ही हॉटेला प्लेस आतां घेतला आनी हिंगा पयलींसान आमगे गांव पयलें आमकां ती पयलींसानच आमगे वाट सोडली आसा हॉटेलान प्रॉपर्टी घेतल्यान आमकां 20 मिटर सोडलो आसा पयलींसान हय आनी आमकां भितर मुणकारा एरिया खातीर ते पयलींसान सगळींक आसलें तेन्ना आमी तेमी त्या रस्त्यार तेमी थिंगा पळय थिंगा आतां गार्डन केला ते सायडीन भुरग्यांक खेळपाक गार्डन केलें आसा आनी तेमी ते ब्लॉक केला. काल तेमी आतां गेटीक आतां लॉक मारलें तेन्ना आमची सगळीं आमी भितर वचपाक कोणाक मेळना जालें तेन्ना आमी हे सायडीन ते सायडीन निसण शिडी लायली आनी आमची आवय जाणटी सगळीं त्या वाटेन पास केलो आमी आनी ते येता आसतना हे सायडीन पास केला. टोटल हॅरेसमेंट टॉर्चर फील करता आमकां आमी तुमकां सगळ्यांक सांगता आमकां न्याय मेळपा जाय हेजेर कित्याक लागून हे जे करता ते इनलिगल टोटल. हांव सगळ्यांक मागता कित्याक तेणी लॉ तोडला ताका अरेस्ट करचो सारको. आमगे स्ट्रॉंग डिमांड तो आहा तेमकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाचो. तेन्ना गांवचे लोक चाळवले सगळे लोक एकठांय जाले सगळे लोकांनी एकठांय येवन जवळ जवळ 200-250 लोक हॉटेलांत वचून तांकां जाप विचारली GMक. तेणी सद्या इमिजिएट ताका हेका पाचारण केलो डेप्युटी कलेक्टराक. तेणे डिसिजन घेवन हांगा इमिजिएट ही वाट सद्या तरी मेकळी करून दिल्ली आसा. तशेंच फाटल्यान जी वाट आशिल्ली आनी ती हॉटेलान बंद केल्ली आशिल्ली ती काणकोण म्युन्सिपालिटीच्या JCBच्या सहाय्यान ती वाट जे एनक्रोचमेंट केल्ले ते तिथे म्युन्सिपालिटीन सांगलें की कांय थंय हें परमिशन बी कांय ना तेन्ना ती मोडून उडयल्ली आसा. आनी काणकोण पुलीस डेप्युटी कलेक्टर हेजो फुडलो तपास करता. येते कांय दिसां भितर गांवच्या जो आमदार आसा रमेश तवडकर हेका घेवन मिटींग जावन फुडली कितें स्टेप आसा ती घेतली म्हणून आमकां गांवच्या लोकांक. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम हे 2 यूट्यूब चॅनल. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.